नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. मीन येरादारी वेल्यान आबूजपणा केली म्हणून हायकोर्टाची गोंय सरकाराचेर बडी येरादारी करूंक दिवचे पयलीं सुप्रीम कोर्टाचो आदेश स्पश्ट करून घेवंक जाय आशिल्लो. कफूसांव जावचें नाशिल्लें. मणिपाल हॉस्पिटलात जाल्ले ऑर्गन हार्वेस्टिंग किडन्यो गोंया भायर गेल्ल्यान आरोग्य मंत्री फुर्योज. काय लोक करतात जीएमसी आनी मॅन्युप्युलेट अधिकारी पडटात बळी. चौकशेंतल्यान जातले एक्सपोज. एमडी सावंताक निखळयता म्हूण डेअरीचे 8 डायरेक्टर चेअरमॅन सहकारीचेरूच परतले. सहकारी आड 12तले 8 संचालकांचो अविश्वास थाराव. 900 म्हणटा खुर्ची सोडचो ना. मोपा आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लिकर शॉपांक थाकाय. मोपा विकसीत वाठारांत आस्पाविता करपाचो 3 मंत्र्यांच्या समितीचो निर्णय. 51 लिकर शॉपां साल्वार. दाबोळ विमानतळार कस्टम्सान एअर इंडियाचे फ्लायटीत धरले 26 लाखांचे 928 ग्राम भांगर. सेफ्टी एअरबॅगाच्या पाकिटांत लिपयल्ले भांगर. कस्टम्स ऑफिसर म्हणटा पॅसेंजराचे कर्म दिल्या कबुली. आणि सुपर कपात एफसी गोवा जमशेदपूर एफसी क्वार्टर फायनल ब्रेस्तारा. 81 मारले उपरांत एफसी गोवा पुराय कॉन्फिडन्सान. मिनाची येरादारी वेल्यान आबूजपणा करून कोफूसांव आनी गोंदळ करून घालो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढल्या. 15 मार्चा उपरांत मीन येरादारी करूंक दिवचे पयलीं सुप्रीम कोर्टाकडच्यान स्पश्टीकरण घेतिल्ले जाल्यार इतले कोफूसांव आनी गोंदळ जावचो नाशिल्लो म्हूण कोर्टान कान पिवळे. गोवा फाउंडेशनाचे याचिकेत पार्टी करचे म्हूण आनीक कांय ओर ट्रेडर हायकोर्टात पावल्यात. सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत चालू आशिल्ल्या मायनिंग एक्टिव्हिटी वेल्यान गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टात घाल्ली याचिका बुधवारा हायकोर्टा मुखार परत आयली. हायकोर्टान गोंय सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढली. 15 मार्चा उपरांत मीन येरादारीक मान्यताय दिवच्या पयलीं सरकारान सुप्रीम कोर्टाकडच्यान आदेश स्पश्ट करून घेतिल्लो जाल्यार खंय इतलो बोवाळ आनी गोंदळ जावचो नाशिल्लो. मार्च 15 उपरांत गोंयांत चालू आशिल्ल्या मायनिंग एक्टिव्हिटी आड गोवा फाउंडेशनान घाल्ले याचिकेत प्रतिवादी करून घेवचे म्हूण आनीक कांय ओर ट्रेडर कोर्टा मुखार पावल्यात. कोर्टात तांकां प्रतिवादी करूंक लायल्यात. एफिडेव्हिट फायल करूंक सप्तकाचो प्रास दिला. कोर्टान केस 18 एप्रिलाक दवरल्या. इतले मजगतीं चिल्ड्रन्स कोर्टान मायनिंग आंदोलनांचे केशीत सगळ्या 49 आरोपींक अटींचेर अटकपूर्व जामीन दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काय लोक जीएमसीत गुड्डलासांव करतात आनी अधिकारी बळी पडटात. मणिपालांतल्या ऑर्गन हार्वेस्टिंगाच्या प्रकरणांतल्यान जीएमसीच्यो पड्ड्या फाटल्यो कितल्योशोच गजाली उक्ताडार येतल्यो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेच सांगता. रोटो सांगता त्यो सगळ्यो गजाली खंय आसूंकूच जाय अशें ना. ऑर्गनांच्या क्रॉस मॅचिंगाचो सेटअप गोंयांत ना जाल्यार ताकतिकेन मुंबय वचूंक करपाक व्हडलेशें कांय न्ही म्हूण विश्वजीतूच सांगता. ऑर्गन हार्वेस्टिंग जालें मणिपालांत. आतां जीएमसीचो पंचनामो चल्ला. मणिपाल हॉस्पिटलात जाल्ले ऑर्गन हार्वेस्टिंग आनी दोनूय किडनी गोंया भायर गेल्ल्यान आरोग्य मंत्री विश्वजीत तिडकला. जीएमसी काय लोक मॅन्युप्युलेट करता आनी अधिकारी खंय बळी पडटात. चौकशी समितीचो रिपोर्ट आयलो काय सगळ्यो पड्ड्या फाटल्यो गजाली खंय एक्सपोज जातल्यो. गोवा मेडिकल कॉलेज कॅनॉट बी मॅन्युप्युलेटेड ऑर प्लेड विथ. तुमकां सगळ्यांक अनुभव गेल्या 5 वर्सांत गोवा मेडिकल कॉलेजाची दुर्दशा कितें जाल्ली आनी आयज मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रीचे गायडन्सा सकयल जें काम चल्लां हें वेगळे तरेन चल्लां. लोकांच्या हितान चल्लां. आनी हांव हांगा म्हाजें कॉलेज मॅन्युप्युलेट कोणाच्याच हातीन दिवंक ना. कांय लोक मॅन्युप्युलेट करपाचो प्रयत्न करता तें बंद जावंक जाय. आनी कांय आमचे ऑफिसर ताका बळी पडटा आनी हें बी बंद जावंक जाय. रोटोचो म्हाका कांयच संबंद ना. रोटो आसूं, नोटो आसूं, सोटो आसूं, म्हाका कांय संबंद ना. आनी हांव ही इन्क्वायरी तुमकां एकूच हांव सांगूंक सोदतां. जें जालां हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन आनी डोनेटींग ऑफ ऑर्गन एकदम बरी गोश्ट. त्याच बरोबर ह्या पडद्याच्या फाटल्यान कितें आहा तें तुमकां हांव सांगता थोड्या दिसांनी. हांगा पड्डो आहा, पड्डो लायल्लो आहा. ह्या पड्ड्याच्या फाटल्यान कितें कितें जालां तें बी तुमचे मुखार हाडटा. ही डिटेल इन्क्वायरी जातली. डिटेल इन्क्वायरी जावन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणाची जबाबदारी, कोणी कितें केलें हें सगळें भायर येतलें आनी हें फायलीन येतलें.
आनी फायलीच्या माध्यमांतल्यान मागीर हांव योग्य ते निर्णय घेवंक शकतलो. दोनूय किडनी जीएमसीक कित्याक मेळ्ळ्यो ना आनी फुडें ऑर्गन हार्वेस्टिंग जाल्यार त्यो मेळच्यो म्हण सरकारान खंयच्यो गजाली जाग्यार घालूंक जाय ह्यो गजाली स्पश्ट करपी एक पत्र रोटोन गोंयचो आरोग्य संचालक दोतोर संजय दळवीक बरयला. विश्वजीत म्हणटा रोटोन सांगल्या ते सगळ्यो गजाली आसूकच जाय अशें ना. ऑफकोर्स वेटिंग लिस्ट युरोलॉजी डिपार्टमेंटान वेटिंग आनी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंटान वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी आहा आमचे कडेन. 10 लोक आसात. आनी इवन ब्लड टेस्टाचे क्रॉस मॅचिंग इज अ लेम एक्सक्यूज. जर म्हाका नोटो सांगता क्रॉस मॅचिंग ना म्हणून आमकां दिवंक ना. क्रॉस मॅचिंग करपाक आमी रक्त बॉम्बे धाडून वचून क्रॉस मॅचिंग करून येवं शकता न्ही. कितें व्हडले गोश्ट. मनशाक हांगाच्यान टिकेट काडली धाडले 4 वरां भितर परत पावलो 5 वरां भितर परत पावलो. तो विशय ना. म्हाका दिसना तो विशय. आनी रोटो नोटो सोटो कोणी करताय पत्र बरयलें म्हाका काय म्हाजी कमिटीची म्हाका रिपोर्ट दितात त्या आधाराचेर हांव फुडें वयतलों. जीएमसीचे दोतोर महेश पांचेक सरकारान असले केशींक लागून ट्रान्सप्लांट कॉर्डिनेटर म्हूण नेमिल्लो. ताका खंय आतां थंयच्यान निखळायतात. म्हाका खंय दुख्ख जालें की आमी खंय चुकले. आमी जर चुकल्या कमिटी आमी काडल्या डिनाक आमी कमिटीन घालूंक ना. कारण कित्याक की वी आर इन्वेस्टिगेटींग द होल इश्यू की सोटो कित्याक जाग्यार येवंक ना काय सोटो जाग्यार आसा आनी कितें जालें. तो ट्रान्सप्लांट ऑर्गन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश तेजो रोल कितें आशिल्लो. तेणी कितें ही हॅज टू प्रोटेक्ट इंट्रस्ट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी तो मनीश पांचे म्हणून डॉक्टर ताका काडपाक लायला. नवीन डॉक्टर नेमता हांव तेच्या जाग्यार. कित्याक तेणी जी एक्टिविटी करूंक जाय तेणी करून ऑर्डर हांवें ऑलरेडी नोट मूव केला. आनी नवीन डॉक्टर नेमून ताका आमी बार्सोलोना नाल्यार खंयचे बेस्ट सेंटर आसा थंय धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फॉर ट्रेनिंग. ह्या सगळ्या अध्यायाचेर जीएमसीचो डीन दोतोर प्रदीप नायकाक विचारतले म्हणल्यार ताची गाठ भेटूय जायना आनी संपर्कूय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. एमडी सावंताक निखळायता म्हूण गोवा डेअरीचे 8 डायरेक्टर एकठांय जावन चेअरमॅन माधव सहकारीचेरूच परतले. सहकारी आड आता डेअरीचे मेजॉरिटी संचालक मंडळाचो अविश्वास थाराव. भारतातल्या 8 संचालकांनी अविश्वासाची नोटीस दिल्या. मंगळारा सहकारीन डेअरीचो एमडी 900 सावंताक भायल्या भायर कमिशन खाता म्हणून सस्पेंड केल्लो. सावंत खुर्ची सोडूंक तयार ना. ताका खंय सस्पेन्शन ऑर्डर मेळूंक ना म्हूण तो देंवचो ना. अशें कळलें की चेअरमॅनान आपल्या पावरान तुमकां सस्पेंड केला अशें म्हणून काडलें. काय खबर ना. म्हाका काय सस्पेन्शन ऑर्डर येवंकूच ना आनी मेळोकूय ना. मागीर काल तो येवन बसलेलो. आमी वचोंक ना. थंय 5:30 उपरांत चावी केली आनी हांव गेलो. मागीर 5:30 उपरांत तेणी तें हें कितें केलां तें म्हाका काय खबर ना. तें लेटर येयलें तुमकां केन्ना 9 तारखेक. हय 9 तारखेक तुमकां तेणें सस्पेंड बीन करता अशें बीन म्हणून म्हाका केन्ना सांगूंकूच ना न्ही. पेपराचेर वाचलें. म्हाका सस्पेन्शन ऑर्डरूच दिवंक ना. कांयच सांगना फिजिकली. हांवें अश्यो पेपरार वाचना फुडें म्हाजे डायरेक्टर येयले न्ही हांगा. डायरेक्टर आयले कितें खबर कांय तांकांय खबर ना न्ही. हय कित्याक एमडीक सस्पेंड करपाची पावर ही बोर्डाची. एज पर बायलॉजान आसा त्या हिसपान बोर्डाक एमडीक सस्पेंड करपाक बोर्ड करूं शकता वीथ एप्रुवल ऑफ रजिस्टर एंड NEDP अशें बायलॉजान बरयल्लें आसा. तें आमकां तेजेर येना चर्चा. हांवें म्हाज्या आज सेक्शन हेडाक आपयल्ली सकाळीं. बाबा तांकां अशें सांगलां कितें ती न्यूज आयल्या ती दॅट इज तुमी दुर्लक्ष करा. बरें दुसरी खबर म्हणटा ती आतांच 11 काय कितल्यांक 11 11:30 पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन 8 डायरेक्टरांनी दिला तेजेर. त्याच लेटर 9 तारखेक दिलें. त्याच डायरेक्टरांनी त्याच डायरेक्टरांनी विठोबा देसाय, असेल्मो फोटारो, राजेश के फळदेसाय, बाबुराव देसाय, राजेंद्र सावळ्ट, धनंजय देसाय, गुरुदास परब आनी नरेश मळी एड्रेस केला रजिस्टराक. CC म्हाका पावल्या कळ्ळें न्ही. ती तेंचे इंटरनल त्याचे भितर हांव ढवळ करूं शकना की तेजे बादशे हांव करूं शकना. म्हाजे कडेन पावली हांवें फायली घालून दवरूंक जाय. जेन्ना मिटींग जातली आता गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हणटा आपल्याक नो कॉन्फिडन्साचें कांयच मेळूंक ना. नो कॉन्फिडन्साची गरजूच नाशिल्ली. तोंडान सांगिल्लें सुद्दां जाल्यार आपूण देंवोंक तयार आशिल्लो. सो अशें आयकूंक येयलां की नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव जालां तुमच्या अगेन्स्ट तुमचेर. ऑफिशियली कांय शिवना पूण येतलें न्हू आयलें नो कॉन्फिडन्स कित्याक जाय ताणी म्हाका तोंडान सुद्दां सांगलें जाता. हांव थंय चिकटून बसपाक येना. ताणी म्हाका आपोवन हाडला. ताणी म्हाका आपोवन हाडून सगळ्या लोकांक म्हाज्या हेणे मतां पडलें. तांकां चोर म्हणूनच वळखताले. हे आमचे म्हाजे बरोबर आशिल्ले तांकां चोर म्हणून वळखताले. पूण हांवें दूद सोसायटीच्या मेंबराक सांगलें की हे चोर न्हू चोर दुसरो कोण तरी आसता तो सोदून काडया. आनी तो सोदून काडटा आसतना म्हाका आतां हे अडथळे येता. आतां चार्ज ताका दिवपाक जर तूं तो मुखार स्टेटमेंट दिता आपूण क्लीन आपूण हें तें म्हणून भाशणां मारतालो
हांव म्हणटा तूं जर क्लीन जाल्यार तूं आज चार्ज दुसऱ्या कडेन कित्याक दिना तुजें अशें कितें दडलेलें आसा त्या कॅबिनात तो आज चार्ज दिवपाचें न्ही हय आनी पुलीस बिलीस धाडल्या खंय पुलीस कित्याक जाय रे थंय कितें कोण मारामारी करपाचो आसा आं सो त्या इज ए मास्टर मॅन्युपुलेटर रजिस्ट्राची लेटरां सुद्दां मॅन्युपुलेट केलें ताणें बोर्डा कडेन हाडटा आसतना मॅन्युपुलेट करून काल ताणें त्या विजयाक डिस्क्वॉलिफाय केलें प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.